तुझे नावी मागतात थंय हांव तांचे मोदकात हाजार आसा जे काय म्हजे नावी तुमी मागतात ते बापात हांव तुमकां मागून धाडटा एका मोनान एका काळजात तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या भाव भयणीचे मोगान मेळ्ळी जेजू तुजो मधुर सांगात भोगता एका मोनान एका काळजात तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या भाव भयणीचे मोगान मेळ्ळी जेजू तुजो मधुर सांगात भोगता. पवित्र नदीच्या नावान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजू क्रिस्ताते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयची देवस्तुती आम्हा सर्वांक नितळ आनी नितीवंतपणाचे जिवीत जिवंक उलो दिता. जशे सुवार्थेंत त्या परिजेवाक जेजू नितळायेचे संप्रदाय कशे सदांच जिवितांत ताणें पाळिजे म्हणून शिकयता आनी नितीवंतपणान जियोवन देवाच्या मोगांत एक जावंक जेजू ताका आपोवन दिता. तर मोगाचे न्हू, जशे जेजू ह्या संवसारी नितीवंतपणान आनी नितळ जिणी जियेलो तशेंच आमी ताचे सारके जिणी जियोंक जाय आसली कृपा ह्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. थोडो वेळ मौन रावून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणया, हांव पातकी आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून वायट आनी बरें सोडून हांवें जी पातकां केल्यात हुमचो अपराध हुमचो व्हड अपराध ह्या सगळ्यो सदांच सांगून सगळ्या दुदांत ठेवता आनी तुमकां हो भयणीनो म्हजे कडल्यान सगळे विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Praktuję. देवांच्या मोगाळ बापा, तुका मानता तसल्यो करुण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एक पवनान जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून रोमा घरां बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा.
भावा भयणीनो, हांव सुवार्थेक लजेना, कित्याक सतमनलेला प्रती एकल्याक पयले देवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत्ती. कित्याक सुरूतावन अखेर पर्यान बावर्त मरिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता तें हे सुवार्ते वरवीं उगडापे केला. जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, नितीवंत मनीस बावर्त मरिफात जियोंक पावतलो. पूण आपल्या कोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातले बरी आडवरतल्या देवबिरांनातलेल्या मनशाच्या सर कोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीतावन देंवन आयिल्लो आतां दिसून येता. कित्याक देवाभिशांत मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी तें देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां. संवसार आसलेल्या लागयत देवाचे आदर्श गूण म्हणजे ताची सस्तीक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडटात. तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक तांकां आस्पाद ना. देवाक ते वळखतले जाल्यारय तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्घ दिवंक तांणी इन्कार केलें. तशें जाल्ल्यान सर तांचे चिंता व्यर्थ जाले आनी तांच्यो धाड्ड्यो मोती अंधकारान भरल्यो. आपुणूच बुद्धवंत म्हूण लेखताले ते निजायकी पिशे जावंक पावले. तांणी आमार देवाची महिमा विनाश मनशांच्या सुकण्यांच्या मुनजातींच्या आनी जीवदाळीच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली. ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वंदवण्या आदीन देवान तांकां सोडून सोडल्यात. अशें एकामेका मान उगडावंक कारण जातात तसल्यो करण्यो ते आदारूंक पावले. देवाविशांतले सत तांणी फट म्हूण काडले. रचणारा बदलाक तांणी रचनेक आराधन करून तिची सेवा केली. ताका स्तुती फावो सदां काळ. आमेन. देवाचे उतार हे अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही संगत सांगत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही कोबार कळयत आसा. शब्द ना उतरना. तांच्या ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी तांचो ताळो पृथ्वीचेर शेकान शेक गाजता. तांचो संदेश संवसाराच्या पोंतान पोंताक पावता. Serve sporace Alleluia, Alleluia, Alleluia. Serve sporace Alleluia. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक ते करे. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना परकीत तसले. Servespo तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजूचे उलोवंक जातस एक फारीजावान ताका आपणागे जेवणाक आपयलो. तो भितर सन जेवणाक बसलो. पूण जेवणा आदी आपले हात पाय धुयनासतना जेजू पंक्तीर बसलेलो पळयोवन तो फारिजेव विस्मीत जालो. देखून सोमी ताका सांगी लागलो, पळया तुमी फारिजेव तुमची कोपां आनी ताटां बायल्यां नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमचे अंतस्कान लुटीन आनी स्वार्थान भरलां. बूद नातलेल्यानो बायली कूस केल्यानीच भितरली कूस केल्या न्हय. देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा, तवळ सक्कडी तुमकां नितळ जातलें. देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, दोनी वाचपां आमी आयकलीं आनी आयच्या पयल्या वचपातावन रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रातावन एक वाक्य आमच्या नियाळाक आमी घेवचें तर नितीवन मनीस बावडता मारिफात जियोंक सोगतलो. नितीवन मनीस बावडता मारिफात जियोंक सोगतलो. पवित्र स्नानाद्वारे आमी आमचो बावडतो स्विकार केला. तितले मात्र न्ही, ताचे उपरांत एक साक्रामेंत आमी स्विकार करून बावडतांत आमी वाडल्या. सयत्यो संगती आमी समजून घेतल्या. देवाचें उतर आमी आयकलां आनी त्या उतरा प्रकार जियोन आमच्या बावडतांत थीर आनी घट जावंक आमी प्रयत्न केला. आयचो उद्गार असो आसा: देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें, मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना पारखूंक शकता. देवाच्या उतराद्वारे देवाचें उतर वाचून नियाळून त्या प्रकार जियोन ह्या बावडतांत थीर आनी घट रावूंक आमी दिसान दीस आमी प्रयत्न करन आसात. हीं उतरां इब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां परत वाचूंक मेळटा. देवाचें उतर खरें आनी क्रियात्मक, दोन दरेच्या तलवारी सारकें तें कातरूंक शकता. प्राण आनी आत्मो, संद आनी आडासो सार सयत मेकळें करूंक शकता. एका व्यक्तीचें जिवीत बरें वा वायट, ताचें थंय आसलें प्रामाणीकपण आनी ताचें थंय आसलें उणेपण ताका पारखूंक, ताच्या जिवितांत पारखूंक एक व्यक्ती शकता म्हणलें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. हाका एक सादें दृश्टांत जावन आसा. परच्या आयतार आमी ग्रेस्त मनशांची एक ओपार आयकली. क्रिस्त मनीस, प्रामाणीक मनीस, भगेवन जावंक, सर्ग आपणावंक ताची आशा आसली. देखून तो जेजू सरशीं येता आनी म्हणटा, सस्नीक जिवीत हांवें जोडी जाय तर कितें करूंक जाय? आनी जेजू म्हणटा, उपादेस पाळ. आनी हांव हें लांतावन पाळून आयलां, लांतावन हांव पाळून आयलां. पूण ह्या वेळार आमी पळयता जेजू ताचेर मोवाळायेची दिश्ट घालता. मोवाळायेची दिश्ट घालता आनी म्हणटा, तुवें तुज्या जिवितांत करूंक बाकी आसलें एक संगत आसा. तुजे लागीं आसलें सकडवीक दुबळ्यांक वाट आनी ताच्या उपरांत येवन म्हजो पाटलाव कर. आनी त्या वेळार तो तें पाळूंक, तें जियोंक मुखार सरना. बगार तो घरा फाटीं वेता. प्रामाणीकपण ताचें थंय आसलें. देवाच्या उतराद्वारे ताचें थंय आसलें उणेपण, कितें उणेपण आसा तें जेजून ताका दाखयलें. तें उतर, मोवाळायेचें उतर, तें ताका कातरूंक शकलें, पूण बदलूंक सकोंक ना. तो बदलूंक शकलो ना. कित्याक ताचें थंय आसलें उणेपण दापून दवरून आदल्या रितीच्या जिविताक तो फाटीं वचूंक मुखार सरलो. देवाचें उतर आमचें थंय आसलें उणेपण, तशेंच आमचें थंय आसलें वायट आमकां दाखोवन दिता. पूण स्वातंत्र्य आमचें थंय आसा. आमी तें स्विकार कर, आमचें उणेपण वळखून घेवन नव्या जिविताक सरूंक वा नितळ जिणी जियोंक, बावडतांत थीर रावूंक आमी मुखार सरतावंक घे म्हूण. दोन संगती हांगासर आसात. देवाचें उतर हर एक दीस आमी आयकता, हर एक दीस आमी नियाळता. तें आयकूंक सुलभ, माध्यमांनी आमकां असो नियाळ जायतो लाभता. पूण कितल्या मापान आमी जियोंक प्रयत्न करता. कश्ट आसात, सुलाभायचे न्हय, कश्ट आसात. भांगार परजळायचं तर तें उज्यांत नितळ जाय. दुंप परजळ जाय तर उज्यांत ताचें अस्तित्व ताणें होगडावन घे जाय. रक्तांबळ सुवात दी जाय तर आपणाकच खाली करूंक जाय. हें उतर आमी वाचल्यार मात्र पावना. तें नियाळ आमच्या चलत्या जिवितांत जियोंक आमी प्रयत्न करीत जाय आनी आमचे कश्ट आमी काडूंक जाय. कोशेड्याच्या कांतवणेक दंपान घालिनासतना उतरां सारकें जिवीत जियोंक हर एक दीस आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी ही कृपा हर एक दीस
पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भाग घेत आसतना ती कृपा आमकां खंडीत जावन लाभता. हें उतर पत्र वाचले बरें न्ही, वाचचें जानवाय आपणाक पाठपुस्तक वाचले बरें वाचचें न्ही. बगार जशें मेरू उदकाक तान येता, उदका विनय जियोंक नासकता तसल्या तानेन आनी बुकेन वाचूंक आमी प्रयत्न करीत जाय. त्या वेळार मात्र ती जिणी आमची जिणी सुफळ जाता. आमकां भावार्थान जियोंक निती प्रकार नितीवंतपणान भावार्थान तीर रावूंक खंडीत जावन आदार लाभता. तर तसो जेजू क्रिस्त ह्या वेदेर परत परत आमच्या मुखार उंड्या आनी वायना रुपार आसर जाता आसतना तेच कृपा आमी मागून घेवया. नितीवंतपणान जियोंक आनी आमचो भावार्थ देवाच्या उतराद्वारे हर एक दीस तीर सांबाळूंक कृपा मागून घेवया. आमेन. Swobodita tucia hatat somia, svikar kar tu maka mogal kuchadanya, Hrik katrik moso hawas petondita, Servus mocin tuka mogan semerbita, Ge Bapa amcukaniko, Undo anivan tuka betonso, Ge Bapa amcukaniko, Undo anivan tuka अर्पुंचो. भाऊ बहिणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हूण मागात. हे तुझ्या बलिदान आपल्या मनाने मैमेक आमच्या आणि पवित्र विश्वाच्या देवाचे मारून घे. प्रतीच्या बापा, तुझे मुखार आमी भक्तीपणी घालता, ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमच्या सर्गींच्या आनंदाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमचे काळजां उबारुये. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वाचुये. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देन वाचूंक फावो. व कांय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडता. तेर बरोवशान ताचे मैमेवंत येणे एकत्रेकता. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारा सर्वेस्पर तू सर्ग आणि संसार बलाच्या वैभवान उमसर्गिकाचे सर्वेस्पराचे नावे दाताकाचे उमसर्गिकाचे. बापा करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडूनी तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पवची. तेच परी जेवण दतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नवे आनी सस्नेक काराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Babarta so good purgatory. Jesu melo, Jesu जीवन सारा, Jesu novian येतो. बापा जेजूच्या मरणासोने पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वचिवीत सुमुंडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवं आणि तुझे सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेजूची कुडानी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पोवे सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बाप्पा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बाप्पा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाची माये सांगाती सांज जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदुताने सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू होतय पवित्रत्म्याच्या एक पावना सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी सांगता घाल. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संभाय, तुझी खुशी स्वर्गात जाता ती संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो राज आज आमकां दी आणि आमचे चुकलेल्या क्षेत्रांत तशी आमची पातकां भरोस आणि आमकां दारण पडून दिवं नाका, पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. देखुणयाचे वेतांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन तरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय. कित्याक सुटकी पळय महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुजी येताना रास व्हड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मग सुगुर्तू साव एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण
हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तूंपरास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. महिमेवून देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोल कुडी रक्ताच्या जेवणात तूं आमकां पसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नफेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. वसून येयात, क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार.
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.